येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. गोंय शालांत मंडळाची 10वीची परीक्षा रद्द. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली घोषणा. अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधाराचेर विद्यार्थ्यांक धुकलतले फुडें. बाळेच्या बेनुडे वाठारांतल्या लोकांक अजूनय मेळना नळाचें उदक. 2 ते 3 किलोमीटर चलून हाडचें पडटा उदक. फाटल्या 24 वरांत भारतात 2,40,842 कोरोना केशींची नोंद. मरप्यांचो आंकडो पावलो 3 लाखांचेर. गोंयांत 1,621 केशींची नोंद. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय शालांत मंडळाची 10वीची परीक्षा रद्द केल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयतारा घोषणा केली. अंतर्गत मूल्यांकन करून विद्यार्थ्यांक फुडें धुकलतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कोरोना संक्रमण वाडिल्ल्या उपरांत गेल्या म्हयन्यांत 10वीची परीक्षा फुडें धुकलिल्ली. विज्ञान आनी डिप्लोमा सारकिल्ल्या तंत्रक शिक्षणा कडेन वचपी भुरग्यांक आनी एक परीक्षा दिवची पडटली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कोरोना केशी वाडपाक लागिल्ल्यान 10वीची परीक्षा ऑनलायन घेवची अशी मागणी विद्यार्थी आनी पेरंट्सांनी केल्ली. गोवा बोर्ड एड्युकेशन डिपार्टमेंट आणि आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंटातले तज्ञ, प्रायवेट एड्युकेशन संस्थांतले टिचर्स, मॅनेजमेंट ह्या सगळ्यांच्या कन्सल्टेशनाच्या उपरांत आणि आयज जाल्ल्या VCच्या उपरांत गोंय सरकार सगळ्यांच्या हिताच्या नुसार म्हणजे कोरोनांतल्या ह्या महामारींतल्यान वयता आसतना आमी योग्य निर्णय घेवपा खातीर आमी अशा निर्णयाचेर आयल्यात की अंदूची 10वीची परीक्षा ही कॅन्सल केली वता आणि त्याच बरोबर 10वीच्या भुरग्यांक नेक्स्ट प्रमोशन्स दिवपा खातीर तांच्या इंटरनल मार्कांचे असेसमेंट केलो वयतलो. इंटरनल मार्का वयल्यानूच तेंचे फुडल्या हातूंत तेंचे प्रमोशन जालें वतलें. इंटरनल मार्काचेर आधारीत कोणाचो एखादो दुसरो सब्जेक्ट उरता आसत जाल्यार ताका 80 एलाव केली वयतली. डिप्लोमा आनी सायन्स ह्या स्ट्रिमी खातीर म्हणजे 11 सायन्स आनी डिप्लोमा हातूंत एडमिशन घेवपा खातीर परत चड चडावड जातली हाजी चत्राय गोंय सरकाराक आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक आसा. ताका लागून सरकार आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट ह्या विचारधीन आसात की सायन्स स्ट्रिमी खातीर आनी डिप्लोमा खातीर 1 डे 3 वरांची ऑब्जेक्टीव एग्जाम्स ही घेतली वयतली आनी वेल इन एडवान्स 15 दीस हे स्टुडंट्सां खातीर कळयली वयतली. टेंटेटिवली जुलय म्हयन्याच्या एंडिंगाक अशा पद्दतीची एग्जाम्स ही घेवपाचें थारायल्लें आसा. प्रायवेट स्टुडंट्स हांच्या खातीर कळवणी आसा जे 10th स्टँडर्डाक प्रायवेट बसपी किंवा ITIतले अशा पद्दतीचे 350 भुरगे हे गोवा बोर्डाक एपियर जातात. तांच्या कडेन इंटरनल मार्क्स नासल्या कारणान गोवा बोर्ड तांच्या खातीर कोरोनाची स्थिती सुस्थितीत आयल्या उपरांत एका दिसाची किंवा 3 दिसाची एग्जाम्स ही घेवपाची गोवा बोर्ड निर्णय घेवपाचो आसा. गोवा बोर्डा बरोबर बसका घेतले उपरांत 12वीचे तशेंच नीट आनी JEE परीक्षे विशीं निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 12वीच्या बाबतींत निर्णय गोवा बोर्डाचो आजून जावंक ना. बुधवार पर्यंत आमी 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर म्हाका खबर आसा तुमी सगळे खूब मोठ्या टेन्शनान आसा. 12वीच्या विद्यार्थ्यांचे पेरंट्स हेय खूब टेन्शनान आसा. बट तांची JEE नीट ह्यो एग्जामी आसता म्हणून कन्सल्टेशन वीथ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांची आज जाल्ल्या VCच्या कन्सल्टेशनाच्या उपरांत 2 दिसांनी तोय निर्णय जावपाचो आसा. तो निर्णय जाल्या उपरांत रोखडोच आमी गोंयांतल्या सगळ्या म्हज्या 12वीतल्या भुरग्यां खातीरय कळवणी केली वयतली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. हालींसरा गोंयांत उदकाचो प्रश्न नाशिल्लो ताका लागून लोक मातशे शांत आशिल्ले. पूण कांय कडेन नळ सुक्यार पडल्यात. बाळीच्या बेनुडे वाठारांत फाटले कितलेशेच दीस जाले लोक उदका खातीर सामकेच ताणेल्यात. बाळेच्या बेनुडे वाठारांतल्या लोकांक उदका खातीर 2 ते 3 किलोमीटर चलचें पडटा. उदकाची पायपलायन आसा पूण तातूंतल्यान उदक येना. देखून लोकांक 2 ते 3 किलोमीटर चलत वचून उदक हाडचें पडटा. तुमकां आतां आमकां उदक ना, उदक सुकल्या.
आतां व्हळा उदक ना कांय ना झरी ना तशें करून म्हणटा आतां घेवपाक पडटा आमकां उदका जवळ 2 ते 3 किलोमिटर येवपा पडटा तुमकां वा कितें उदकाची वेवस्था केली ना तुमकां ना ना तें आम साळावली डेमा तें उदक येवपा जाल्यार अजूनय काय केलें म्हणटा आतां इतलें हय आनी आतां हें बरें उदक मेळटा जाल्यार हय ते 3 किलोमिटर सुमार येवपा पडटा चालू उरता चालू. म्हण ह्या उदकाचेर तुमी आतां सगळीं जगतात ह्या सुकना न्हू उदक आमकां हय पूण नळा उदक ना ना नळ ना आमकां नळ डेमाचें उदक पावत म्हणल्यार अजून आनी उदक पावयला आमकां आमदारान 2 म्हयने आमकां इतले त्रास जाता उदका हे काय ना तुजें नांव कितें दिवाकर सरनेम दिवाकर गांवकर तुमकां जर तुमकां त्रास म्हणल्यार कितें उदक आतां आमच्या गांवांत नळ आसा पूण टायमार उदक सोडना एक जालें आनी तें उदक सोडटा तें बरें सोडना चाक पदूळ सोडटा अशें काय रेपो आनी म्हणल्यार एक आतां 5 जाणां आसा एक नळाचे जाल्यार तांकां जास्ती 2-2, 3-4 कळशी मेळटा उदक मागीर 10 लोकांक कशें पावतलें हें इतलीं वर्सां अशें चलता तशें चलता कांय वर्सां पयलीं 10 वर्सां पयलीं तरी मातशें मेळटालें पूण आतां सामकेंच मेळना सामकें जाय कितें दिसता तुका हेजेर नळ आसा तुमकां नळ आसा पूण लायनी उदक येना नळ उदक सोडटा ते बी सारकें सोडिना गा तेचे बोरवेलाक उदक ना तेंय खबर ना पूण टायमार सोडना आतां तुमकां कितले 3 किलोमिटर येवपा पडटा ना, आमकां हें लागीं हें तुमकां लागीं आसा आमकां ते- बाकीच्या पयस आसा बाकीच्या ह्या सायडीन तांकां पयस आसा ओके बेडुड्यां लागीं आसा 1 किलोमिटर म्हणटा हेजेर तुमी उदक हांगच्यान व्हरून खाता आमी उदक आतां कित्याचेर व्हरता तुमी आतां बायक घेवन मोटरसायकलीचेर येवन व्हरता सगळे सकयल कशें करून लावपाचें आनी व्हरपाचें पूण इतले पायपलायन आसून तुमकां उदक येना पायपान आसून उदक येना त्या सोडटा ते टायमार सोडना काय कितें तें आमकांय खबर ना उदक येता तें बी सारकें पूण आज जरी उदक आस म्हूण तुमकां हय, मेळटा आमकां हें जरी उदक आस म्हणून तुमी जगतात जगतात. नाजाल्यार नाजाल्यार ना गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा वेल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो तशेंच ऑक्सिजन सिलिंडर विकते घेवपाक घोटाळो जाल्ल्याचो दुबावय तांणी उक्तायलो. कोरोना परिस्थिती नियंत्रणाक हाडपाक सरकारा कडेन नियोजनच ना. ताकाच लागून लोकांचेर घरानच रावपाची पाळी आयिल्ल्याचें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डे म्हणटा. ऑक्सिजन सिलिंडर विकते घेवपाकय घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप ताणें केलो. सिलिंडर जीएमसी मेळा जातले मेळले गव्हर्मेंटान तांकां दिल्ले सामुग्री दिल्ली बाबा तुम्ही 200 सिलिंडर घेयात आणि एका ऑक्सिजन सिलिंडराचेर 2 लाखाचो सिलिंडर जो मेळटा तेजी म्हाका खबर ना की तो हे आसता तेजी हायट कितली आसता तेजी भितर क्वॉन्टिटी कितली आसता पूण 2 लाखाचो सिलिंडर हेंच्यांनी 6.5 लाखान परचेस करपाक दाखयला सिलिंडर ते किट गॅस सिलिंडर ऑक्सिजन सिलिंडर जो आसा न्ही हेंच्यांनी 2 लाखांक जो मेळटा तो 6.5 लाख रुपये दाखयता आणि गोंयच्या लोकांक गुमराह करतात आणि ऑपोजिशन जे उलयतात म्हणटा न्हू हे तुम्ही मिस्टेक करता. आमी जर उलयनासलो न्हू हो 2 लाखाचो सिलिंडर 6.5 तुम्ही दाखयला जाल्यार तुम्ही 12 लाख दाखयतले आसले. तुमकां उदाहरणां खूब आसतली हे लायटीचे खांब्याचे ब्रिजाचेर हे खावं शकता तर हे आमकां गोंयचे जनतेक ऑपोजिशन हे आसा म्हणून आयज ते कित्याक तळमळटात तांकां कित्याक दिसता आनी कित्याक फरफडून उलयतात उलोवपाची गरज ना. तेंच्यांनी ही चुकी केल्या हे लोकांक आमच्या गोंयचे खबर आसा. आमी घरांत बसल्या हे बीजेपीच्या रुलिंगाक लागून तुमचे जर प्लॅनिंग जर 2 महिन्या पयलीं सारकें जर आसलें आयज गोंयांत कोणाकूच कांय जावचें नासलें. खरें करून सांगता जाल्यार गोंयच्या बीजेपीचे हे जे आमी प्रेस मिडियासून जे आनी प्रिंट मिडियासून इलेक्ट्रॉनीक मिडियासून तुमच्या पासून जी मेसेज जी वयता न्हू खरें आसलें जाल्यार आमी जे कितें उलयलें काय खोटें आहा काय खरें आहा बीजेपी सरकारान ताबडतोब हेजी रिप्लाय दिवपाचो मागता. आमच्यान जाता ती मजत आमी लोकांक केल्ल्याचे भाजप म्हणटा. लक्षणां दिसल्यार लोकांनी कोरोना तपासणी करून घेवची असो उलोय तांणी मारला. एज्युकेशन इज मोर इम्पॉर्टंट. लोक घरा आंगार जोर काडटा, लोकांकडे अपील करता आंगार जोर काडनाका. तुमकां मातशे समज सिम्पटम्स आयले इमिजिएटली तुमी वचून टेस्ट करा. लोक हे हातून आसा की ना आमकां कोविड जावचें ना आमी बरें जावचें ना. हे दिसांनी कोणाक जोर येता पळय अशें समजपाचें की कोविडूच जाला म्हणून आनी तुमी वचून इमिजिएटली टेस्ट करपाचें. टेस्टाचे रिजल्ट येवचे पयलीं तुमी ते मेडिकेशन स्टार्ट करपाचें. मेडिसिन्स फ्री मेळटा अर्बन हेल्थ सेंटरान आनी PHCन मेळटा.
तुम्ही समज अशे घरा बसून आंगार जोर काडले जाल्यार तुमी त्रासान पडटले, लोकांकूय त्रासान उडयतले. आता जितले लोक मेले तातूंतले 20% तरी लोक असे आसतले जे हॉस्पिटलांत लेट पावल्या इन ग्रास्पिंग कंडिशन. हे लोक समज पयलीं पाविल्ले जाल्यार तांचे आज जीव वाचता आशिल्लो. सो हांव सगळ्या कडेन मागता की एक अवेअरनेस करचे. तुमचे शेजारी बिजारी मातसो कोण बरो ना इमिजिएटली वचपाचे. कोविड इज ए ट्रिटेबल डिजीज इफ इट इज ट्रिटेड ऑन टायम. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. भारतात फाटले 24 वरांत 2,40,842 कोरोना केशींची नोंद जाली. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2.65 कोटींचेर पावलो. फाटल्या 24 वरांत 3,741 जाणांक मरण आयले. मरप्यांचो एकूण आंकडो 3 लाखाचेर पावलो. तर गोंयांत फाटल्या 24 वरां भितर 1,600 कोरोनाच्यो केशी आनी 42 मरणांची नोंद जाली. मे म्हयन्या भितर भारतांत 77.67 लाख कोरोना केशींची नोंद जाली. एप्रिल म्हयन्यांत 66.13 लाख जाल्यार मार्च म्हयन्यांत 10.25 लाख कोरोना केशींची नोंद जाल्ली. ह्या म्हयन्यांत सुमार 90,000 लोकांक कोरोनाक लागून जीव वगडावचे पडल्यात. एप्रिल म्हयन्यांत 45,000 आनी मार्च म्हयन्यांत 5,417 जाणांक मरण आयिल्लें. कितल्याशाच राज्यांनी कोरोना दुयेंती मदीं ब्लॅक फंगस नांवाचो दुयेंस दिसून आयलो. आतां मेरेन सुमार 9,000 जाणांक हें दुयेंस जालां अशें केंद्रीय भलायकी मंत्र्यान सांगलें. 8 राज्यांत 1 लाखा परस चड एक्टीव केशी आसात जाल्यार 20 राज्यांनी 50,000 परस उण्यो एक्टीव केशी दिसून आसात. 8 राज्यांनी 1 लाखा परस चड एक्टीव केशी आसात जाल्यार 20 राज्यांनी 50,000 परस उण्यो एक्टीव केशी आसात. फाटल्या 2 सप्तकांत कोरोना संक्रमणाचो दर बरोच देंवला. 18 राज्यांत सध्या पॉझिटिव्हिटीचो प्रमाण 15% आसा. पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 5 ते 15% आसा जाल्यार 5 राज्यांत पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 5% परस उणें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून गोंय एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. महामारीच्या काळांत मनशाक जायत्यो वैजकी सुविधा मेळटात पूण भटक्या जनावरांचें कितें? तांची जतनाय घेवपाक माशेलचे भुरगे फुडें सरल्यात. जखमी जाल्ल्या भटक्या गोरवांक ते वखदां दिवन तांची काळजी घेतात. तो सांग सम्राट म्हणून गाडींचो. अशें आमचो एक ग्रूप आसा आनी आमी स्ट्रे कॅटल जी आसा पळय एक्सिडेंट जातात. कितें जाता ह्या लॉकडावनात आतां वर्सभर ह्या हितून आमी पेंडेमिकान आमी गेल्या तातूंत सगळे हेवटेन तेवटेन एकामेकाचेर लक्ष दिता पूण ह्या गोरवांचेर कोण लक्ष दिवपी ना. सो आमी अशें चिंतलें हे आमी 5-6 जाणांनी मेळून की हांकां कोण पळयना, हांचो एक्सिडंट जाता कितें जाता जाल्यार हांचो उपचार कोण करतलो, ताजेर आमी विचार करून आमी स्टार्ट केलें. सो आमच्या भितर आमी कंट्रिब्यूट करून कितें मेडिसीन हाडप आनी काही लोक आमकां कोण आमचें हें कार्य पळोवनूय आमकां मेडिसीन ज्या ट्रिटमेंटाक लागता तेंय बी आमकां दिता हाडून. तें आमकां एक बरें दिसता. तें विचारता येवन कितें जाय कितें अशें माशेलांतलें आनी हें कार्य आमचें ताज्या खातीर चालू आसता. आयज तशें खंय एक्सिडंट जालो जाल्यार तिका रोखडी सारकी करपाक जाता. एक 5 दीस जर ट्रिटमेंट करप जाल्यार खंयचीय गाय उबी रावता आपल्या पांयाचेर. सो हांव फक्त इतलेंच मागता सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन की तांच्यांनी एक 4 जाणांचो जर प्रत्येक गांवांत ग्रूप करीत जाल्यार खूब बरें जातलें आनी ही गोवंश अशेंच बरें सुखान आनी बरें आरोग्यान उरतले. नाल्यार आतांच्या काळान अशें जालां की लोक गोरवां पोसूंक तयार ना, सगळ्यांनी रस्त्यार सोडल्या आनी तांकां बाबड्यांक कोण पळयना. गाय ही इतली म्हत्वाची जावन आसा, तिचे प्रत्येक आंगाचें जें ती हें करता शेण मूत म्हण तिचें दूद हें सगळें वखदी आसा. गाय घरान आसची, ती ज्या जाग्यार आसता थंय सुद्दां पॉझिटीव एनर्जी जाता. पूण कोण आतां ताचेर लक्ष दिना आनी हें आमचें दुर्भाग्य. अशें गायक आमी रस्त्यार
सोडल्यान अशें पळयता पळय इंजर्ड गाय. सगळ्या पब्लिकां कडेन म्हजी विनंती आसा की हें जर कार्य तुमी तुमच्या विलेजान फुडें सरून करूंक सोदता जाल्यार आमचो तुमकां अख्ख्या गोंयान खंयच्याय पथाक वचून आमचो तुमकां हेल्प आसा. आमी खंय येवन तुमकां हेल्प करूं शकता. पूण तेच्या फुडें आमी तुमचे कडेन विनंती करता की तें तुमी फुडें सरून तें करचें कार्य. तुमकां जर स्टार्टींग हेल्प जाय कशें कितें करचें, कशी तिका धरची, कशी तिजो ट्रिटमेंट करचो जाल्यार आमी ऑलवेज फुडें सरून तुमकां हेल्प करूं शकता. आनी आमी आयच्यान आमचो एक ग्रूप आसा माशेलान, आमची यंग बॉयज ऑफ माशेल आमचो ग्रूप आसा. सो आमी आयच्यान सुरू केला की जे भटके कुत्रे जे आसता कुत्रे तांकां रातचे खावपाक बी कांय तांकां मेळना. सो आमी अशें कितें केलां की तांकां एक शीत, एक हुमण जावं नुस्तें हें तांकां आमी आयच्यान सुरू करतले तांकां घालपाक. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी अधिक प्रमाणात पावसाचो शिवर पडलो अशें आसल्या तरी उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या उणे आनी चडावत तापमानात व्हडलोसो फरक दिसून आयलो ना. मुरगांवां सगळ्यांत चड 33.4 डिग्री सेल्सियस चडावत तापमानाची नोंद जाली. 23, 24, 25, 26 आनी 27 तारखेर उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.